नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या राजकारणान। आज प्रुडंटाचे राजकारण पावला मया। पळयात हांगचे थळावे प्रश्न कितें आसात आनी ताका तोडगो कितें आसात विचारी हांगचे थळाव्यांक। हॅलो, नमस्कार। म्हाका सांगात, जेन्ना तुमी मयान वावरता रावतात जाल्यार हांगचे थळावे प्रश्न जे आहात अशे कितें म्हूण आसात? सांगचे म्हटल्यार आमची आतां कितलीशीं वर्सां जालीं मयान आमच्या कांयच सुदारणा ना। कितके भुरगे बेकार आसा, आमच्यो महिला बेकार आसा। केन्नाच आमकां कोण विचारना तुमचे बाबा प्रॉब्लम कितें आसा अशें केन्नाच आमकां कोणीच विचारूंक ना। कोणूच आमकां कांयच केन्नाच विचारना कशें चलता कितें। आतां जेन्ना राजकारण म्हणजे आतां इलेक्शन आसा, रोखडेंच इलेक्शन आसा, तेन्ना हांगचे वारें जे पॉलिटिकल वारें कितें म्हणटा कशें आसा? ते सगळी कडेन सगळे आमीच बरें म्हणटात न्हू, कांय तितकी वर्सां सुदारना ना। आनी जेन्ना इलेक्शन पावता तेन्ना खूब जाणां अशें आश्वासनां दिता आमकां, आमी हें करता तें करता। इलेक्शन येता पळय तेन्नाच उलयतात ते, त्याच्या पयलीं कोणूच कोणाक पळोवन घेयना। आमची मेन म्हटल्यार आमी ग्रुपान आसा, ग्रुपान आमचे धंदे करता। आमी खुबशीं बायलां काम करता पण तांकां मार्केटींग ना। पूण आमकां अशें आयकोंक येयला की मिलिंद भाई अशें दिता म्हणून। तेजी स्पीच आयकला आमी, खंय खंय बातम्यो आयकल्या तेज्यो, पण तेजेर तेणें सांगला की आमी महिलां खातीर कितें तरी करतलो म्हणून। पण कशें आनीक पक्ष आहा, दुसरे पक्ष? हय, आनी आसा पक्ष, तेंच्यांनी आमकां केन्ना हेल्प करूं ना। आनी हेनी आमकां इंडिपेंडंट म्हणजे असो केन्ना तो हितूर ना, पॉलिटिक्सान ना, तरी आसतना तेणें आमकां हेल्प केल्लें आसा। ह्यान पयलीं आमकां आमच्या ग्रुपाक हेल्प केल्लें आसा, तो मोठो आमकां लागता तेजे। आनी आमी अशें तेकाच म्हणटा की तेका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो, म्हाज्या तरी मतीन। 15 वर्सां जालीं मयान सुदारणां कांयच जावंक ना। आनी मतां जालीं, पयलीं हें करता तें करता म्हणटा, आश्वासनां फक्त। मागीर निवडून येयलें की गायब, तोंडूच दाखयना। मागीर मतां परत येयलीं परत तोंड दाखयता। ह्या फावटी म्हाका कितें दिसता? ह्या फावटी आमकां मिलिंद पिळगांवकर येतलो म्हणून अशी आशा आसा। आमच्या मया म्हणल्यार एक शॉप आसा, पणस आसलो थंय, तेन्ना तो मोडात येयल्लो, हें झाड पडात येयल्लें। आनी आमी सांगलेलें एकदां, तें कोणीच आमचें आयकूंक ना। आनी मागीर लास्ट न्हू ते शॉपार आमच्या पणस पडोन मोडलो। आनी आमी मागीर अनंत शेटी कडेन गेल्लीं आमी, बाई आमचे अशें अशें प्रॉब्लम, सगळो आमचो शॉप मोडोन गेलो आं। तर तेणी आमकां बरें पळयता जाल्यार कोणीच थंय येवन पळोवंक ना। तेन्नाच्यान म्हाज्या जाल्यार मनान दिसलें न्हू, आमकां तो मनीस नाका। मिलिंद पिळगांवकर चल्ला म्हणजे कशें आसा, 2007 तो जेन्ना रावलो तेन्ना तो कांय अवघ्या मतांनी पडलो। आनी आतां कशें आसा, आमच्या मये मतदारसंघाक आयज कितलींशींच वर्सां जालीं कांयच डेवलपमेंट ना। आमचे भुरगे आसा ते सगळे बेकार आसा, परत महिला आसा हेंच्या पर्यंत कोण पावना। आमच्यो फेरीबोटी आसा, थंयसर कितेंच कांय ना। आयज कितलीं वर्सां जालीं आमी आमच्या कामा खातीर जर वयता जाल्यार 2-2 वरां आमकां थंय रावची पडटा। तेजेर तेणें खंय खंय अश्यो मिटिंग्स घेवन हांवें मातशेंशें आयकलां की मिटिंगांनी बीन तेणें अशें पब्लीश केल्लें आसा कितें आपूण थंयसर रोरो फेरी घालता। परत आमचे हॉस्पिटलाचें कितें तरी डेवलपमेंट करता, लोकां पर्यंत कशें आमचे डॉक्टर्स पावतले कितें जातलें तें कितें हें करता म्हणल्यार सॉल्युशन। अशें भयंकर तेणें डेवलपमेंट करता अशें लोकां पर्यंत पावयल्लें आसा तेणें। आनी ती व्यक्ती अशी आसा की तेणें ह्यान पयलीं जालीं आतां 10-15 वर्सां जालीं जी कोणाची घरांक कोणाक अडचणी आसा आनी तेजे कडेन गेलीं ती मनशां, तांकां तेणें हेल्प केलो। कोणाक रेंव दिली, कोणाक सिमेंट दिलें, कोणाक चिरे दिले। आनी अशें दिसून येता की तेणें जेन्ना तो आजून हो ना, आमचो आमदार ना, तरी पूण तेणें हेल्प केला। म्हणून आयज लोक कितें उलयता, आमचे मये मतदारसंघ जर तसोच उरलेलो आसा, कोणाचो हेल्प हो नाच, कारण येयल्लो आमदार आश्वासनां दिता आनी सायडीक सरता, तेन्ना तेणेन कसो तरी हेल्प केल्लो आसा हें आमकां पब्लिका कडसून कळटा। दुसरें म्हणजे जे कोण बेकार आसता, आयज ते जे गव्हर्मेंट जॉब घेवंक शकना, एज जाल्ली आसता, त्या मनशा खातीर तेणें एक आपूण इंडस्ट्री ओपन करता म्हणटा तो। कळ्ळें? जे आजून पर्यंत एकाय आमदाराच्या तकलेन बसून येवंक ना बाबा हें करचें आनी आमच्या महिलांक, आमच्या हे तरणाटे आसा तांकां खंय तरी लावचें अशें कामाक, ती तेणें एक इंडस्ट्री ओपन करता म्हटल्यार। आनी तिसरें म्हणजे आमची महिला आयज कितें करता, आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप केल्ले आसा। आमचे कडेन आमी कसले ना कसले वेवसाय करता, कारण आमकां ते वेवसाय करपाचेच म्हणून आसाच। तेन्ना त्या वेवसायाक खंय तरी आमकां मार्केट जाय पडटा, तें मार्केट तेणें सांगलां आमकां उपलब्ध करून दिता म्हणून। हो एक आमकां व्हडल्यान व्हडलो तेजो फायदो जातलो। कित्याक आमी आयज 1,500 येता म्हणटा आमकां, सुशेगाद घेता आनी न्हिदता। आमचो बिझनस कांय ना, कारण आयज गव्हर्मेंटाकसून सेंट्रलाकसून आमकां कितलोसोच पयसो येता। महिलांनी पांयार आपल्याक उबें रावपाचें, कितें तरी उद्योग करपाचो आनी आपलें पोट चलोवपाचें। हें कारण आयच्या म्हारगायेन अशी म्हारगाय आयज जाल्ली आसा, आमी आयज सिलिंडर घेवंक वचत जाल्यार 1000च्या वयर पावलो सिलिंडर। आनी आतां फुडें जर कितें जायत तें सांगता येना।
हॅलो. म्हाका सांगात मयान आज पॉलिटिकल वारें जें आसा तें कशें आहा आनी कितें चल्लां? मयान सद्या आतां आमी म्हाजे जितले फ्रेंड सर्कल आहा थंयसर हांव तांकां जर विचारत जाल्यार ते कितें म्हणटा मिलिंद पिळगांवकर हे एक नांव सगळ्याक गाजता म्हणून अशें म्हणटा ते. सद्या तुमी यूथ जाल्यार आयज मयान तुजे सारके यूथ भरपूर आसा, तरणाटे खूब आसा, तर युथांचो इशू कितें आहा, प्रॉब्लम्स कितें आहा? युथांचो प्रॉब्लम म्हटल्यार आतां आमचे एज आसले शिकपाचे हांगासर 2 मेजर प्रॉब्लम म्हटल्यार आमकां ट्रान्सपोर्टाचो जाता. खंयसर वचचें पडलें शिकपा खातीर हांगासर आमच्या एरियान तर कांयच ना, पयस वचचें पडटा शिकपा खातीर. हांगा इंस्टिट्यूशन व्हडलें अशें कांय ना. आनी दुसरें म्हटल्यार अशें इम्प्लॉयमेंट बेसीस म्हणजे आतां शिकले आमी हांगासर कितें समज जाल्यार शिकतकूच हांगासर आमकां लागीं जॉब मेळटलो अशें कांय स्कोप ना आमच्या खातीर. तो खूब व्हडलो इशू आहा. गेली एक 15 वर्सां जाली की तुमकां सांगचें म्हटल्यार आतां आमची फॅमिली आहा ती सुद्दां आतां BJPची जाल्ली. 15 वर्सां तेंच्यांनी दोळे धांपून BJP केले. पूण आतां सद्या जे राजकारण चल्लां तेजे वरसून तेंचो घरांतल्यांक अशें दिसपाक लागलां की आतां जर हे फावटी BJPचे जर अशें जायत जाल्यार भुरग्यांक फुडें खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जेका आहा तेका खूब मार बसतलो कसो. आतां तुमकां सांगचें म्हटल्यार खरी हकिकत म्हणजे आतां जे नेता आसा पळय ते कितें समजता, जर समजा आतां तेंच्यांनी एक म्हयनोभर पयलीं येयले आनी सगळ्यांक जर डोनेशन बी दिलें तेंकां कितें दिसता हेंची मतां आमी विकती घेतली म्हणून. आनी आमचे यूथ आसा पळय तेंकां तें समजना. म्हणजे ते थोडे आहा तेंकां कळना की बाबा हे आतां आमकां 50,000 समजा आतां दिले जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांक आमकां हे पळोवन घेयना ते चिंतूंक पडना. ते 50,000 घेता तांकां मतां मारून निवडूनूय हाडटा. आनी मागीर प्रॉब्लम कितें जाता, तांकां जेन्ना एम्प्लॉयमेंटाच्या टायमार समजा जाता पयशे मागले जॉबाक ते तांकांच गाळी मारता. पूण ते चिंतिना 4 वर्सां पयलीं आमी टुर्नामेंटाक हेंचे कडसून 50,000 घेतलेले आनी आमी तांकांच मत मारलेले. आतां आमी गाळी मारून फायदो कांय ना. आयज ह्या वेळार जेन्ना तुमी फर्स्ट तुमचें मत मारतले तेन्ना तुमची दोळ्या मुखार कोण पळयता आनी कोणाक मारूंक सोदता? तुमकां आतां सांगचें म्हटल्यार म्हाका आतां कशें आसा, आमचे वायट नेता ना म्हणिना जे कोण इलेक्शनाक उबे रावल्या आसा, बरे कॅन्डिडेट सुद्दां आसा. पूण सगळें आतां इंडस्ट्री बी हाडप हें सगळ्यां कडेन एक पॉसिबल ना. जेका कोणाक आयडिया आसा, जेणी स्वता आपूण झिरोनसून अशें वयर सरलेले आसा पळय तशें म्हणटा ते मिलिंद पिळगांवकर म्हणून. सो तेंचे कशें आसा ते झिरोकसून वयर सरून तेंच्यांनी आपूण स्वता डेवलपमेंट केला सगळें. आनी आमकां गोंयकारांक आमकां खरें गर्व जावपाक जाय की आमच्या मयांतलो एक मनीस जॉब करून आपल्या भायर तेणी एक स्वता येदे व्हडले हे डेवलप केला, इस्टेबलायज केला, एम्पायर इस्टेबलायज केला. म्हणून मयाकारांक खंय ना खंय तेंचो एक बरो हे आसपाक जाय, अभिमान आसूंक जाय. हांव सांगचें म्हटल्यार म्हाका बरी स्टोरी बी कांय खबर नासली, हांव पॉलिटिक्सान इंट्रस्टेड नासलो. पूण जालें कितें जेन्ना हांवें ती बिहायंड स्टोरी पयली पळय सर आमची मिलिंद पिळगांवकराची तेन्ना कितें जालें म्हाका एक इन्स्पिरेशन कशें येयलें की हेंचे झिरोकसून वचप इज अ व्हेरी बीग डील. आनी खूब त्रास केले तेंच्यांनी पयलीं. अशें म्हाका म्हाजे आजे बी आसले पळय ते बी तांकां वळखताले. सो म्हाजो डॅडी बी वळखता. जे आतां मिलिंद पिळगांव सोडून बाकीचे जे रावला पळय तांकां सगळें एक चान्स मेळना नाल्यार एकदां तांकां चान्स मेळ्ळा की आपले सिद्ध करपाचें, पूण तेंच्यांनी तो लेट डावन केला. सो आतां मिलिंद पिळगांवकरा कडेन तो चान्स आहा आनी आमी तो पुरेपूर यूज करतलो अशें सांगता आमी. पूल हाडप ही सोपी गजाल न्हू. ही सुद्दां मिलिंद पिळगांवकरान आपल्या हितून सांगला, उतरांनी सांगला. आपूण सुद्दां येयलो निवडून जाल्यार पूल हाडप पॉसिबल ना. पूण तेजें एट प्रेझेंट सोल्युशन कितें आहा पळय तें सुद्दां सांगलां. बाकीचे कितें म्हणटा पूल बांदता. आतां म्हाका 19 वर्सां जालीं. हांव फाटले 5-10 वर्सां जालीं आयकता म्हाजे मम्मी डॅडी सांगताले पयलीं येयल्लो पूल बांदता म्हणी. आमचे एक्स MLA जे आहा तेंच्यांनी सुद्दां सांगलेलें इंडस्ट्री आपूण हाडटा म्हणून हांगा वाठारांत आपल्या. पूण जालें कितें थंयसर ती एट प्रेझेंट ती इंडस्ट्री आसली ते सुद्दां चालू करपाक पावोंक ना ते. अशी जाली प्रॉब्लम ती. सो थंयसर जे यूथ आहा पळय थंयसर एक खूब म्हाजे एक 200 सुमार यूथ आसा. तांकां ते अनएम्प्लॉयड जाले, तेंच्या घरानूय मागीर कांय येयना जालें म्हणून ते आतां सद्या एट प्रेझेंट सुद्दां बेकार आहा ते. मिलिंद भाईचा मिलिंद भाईचा आमच्या मये आमचा मिलिंद आमच्या मये आमचा मिलिंद आमच्या मये आमचा मिलिंद. मिलिंद भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मिलिंद भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मिलिंद भाईचा विजय हो, मिलिंद भाईचा विजय हो. वोट फॉर AC, वोट फॉर AC, वोट फॉर AC. आज जेन्ना तुमी प्रचाराक भोंवतात तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार हांगचो जो पॉलिटिकल सिनारियो आसा जर आमी घडये इलेक्शनाच्या बद्दलूच धरया जाल्यार कसो आसा?
जाल्यार आयज हांव 15 वर्सां जालीं हे मया मतदारसंघात राजकारणांत भोंवता. आमी घराघरांनी दौरो केल्लो आहा, पण जे फाटले 20 वर्सांक आहा तशें आयज आमच्या मया आसा. आनी ह्या मयाक जर बदल घडोवपाचो आसा जाल्यार आमकां मिलिंद भाई सारकिल्लेच मनीस जाय. आनी जर आयज भाऊ साहेब बांदोडकर आमचे लिडर जावन गेले, मनोहर भाई आमचे लिडर जावन गेले, आतां नेक्स्ट पळय जर लिडर जावंक जाय न्हू ते मिलिंद पिळगोकरा सारकेच आमकां लिडर जाय पडटले. आनी ताका लागून आमी तांकां आयज गोंयचे विधानसभेन धाडून ताका फुडलो आमी लिडर करपाक जाय. म्हणजे मुख्यमंत्री जावपाची तेजी कॅपिसिटी आहा. ताका लागून सांगता आमच्या गोंयच्या सगळ्या आमच्या मया मतदारसंघाच्या लोकांक सांगता ह्या वाटेन कांयच विचार करिनासतना येता ते 14 तारखेर मिलिंद भाईचे AC आमचे जे पळय सिंबल आहा ते दोळे दाखोवन सिंबलाचेर अक्षर मारून भाईक आमचे एसेंब्लीन धाडपाक जाय. आनी जर आमच्या मयाचो विकास जाय, अनएम्प्लॉयड भुरगे आहा तितले भुरगे एम्प्लॉयड जातले, बिजनेस येतलो गोंयांत, व्हडल्यो व्हडल्यो फॅक्टरी येतल्यो, त्यो हाडल्यो जाल्यार कॅपिसिटी फक्त आमच्या मिलिंद भाई कडेन आसा. गेली 15 वर्सां जालीं आमी पळयता जी आमची ही मय मतदारसंघान जी प्रॉपर्टी आसा, आमी कस्टोडियन प्रॉपर्टी जावं आनी कशी म्हणटा ती प्रॉपर्टी आमच्या प्रॉपर्टीचे हे सनद जावंक ना. जे सनद जाल्ले ते पर्रीकर भाईन केल्ले. आमचो आमदार फक्त न्हिदलाच वचून एसेंब्लीन विधानसभेन वचून न्हिदला एसेंब्ली वखदार. तेंच्यांनी एक शब्द सुद्दां केन्ना काडूंक ना ही प्रॉपर्टी बद्दल जावं आमच्या ह्या मयेच्या प्रश्ना बद्दल कितेंच एक उतार काडूंक ना तेंच्यांनी. जेणे करून आज जे हे जेका धमक आसा ती मिलिंद भाईच्या आंगान धमक आसा. आमकां दिसता ते वयतले विधानसभेन ही गॅरंटी. आनी विधानसभेन वचून हो आमचे मयेचो मालमत्तेचो जो प्रश्न आहा ते अवश्य काडटले. आनी आमच्या ह्या मय मतदारसंघाक ते सगळ्या जी घरांची सनद बी मेळपाची आहा ती अवश्य काडून दितले. इतकेंच हांव सांगूंक सोदतां. तुझ्या ह्या वाठारांत तुझ्या घरा लागीं हांगसर थंय म्हणजे डेव्हलपमेंट उदरगत अशें कितें चेंजीस जाल्या, बदल जालो काय ना इतक्या वर्सांनी? ह्या 15 वर्सांक एक BJP सरकार असल्या कारणान तेंची वयर पासून ती गोव्या पर्यंत दिल्ली पर्यंत तेंचें सरकार असल्या परन हे वन मावळिंगे कुडचिरे हे पंचायतीक कांयच डेव्हलपमेंट जाल्लें ना. आनी कुडचिरे गांवानय एक डेव्हलपमेंट कांयच जाल्लो ना. म्हणजे तुका कितें दिसता कितें जावपा जाय, कित्याक हांगा तुमकां कितें कमी आहा ती सांगात. कितें म्हणजे एक BJP पार्टी बरी आसा, पूण जे ते कॅन्डिडेट आसता ते कांय लोकां पर्यंत पावना आनी कामाचें कितेंच करिना. म्हणजे कितें कामां म्हणजे हांगा कितें जावपा जाय तुजे जो गांव आसा थंय कितें गरज आहा, कसली गरज आहा सांगा. आतां पळय ही गरज म्हणजे आमकां एक ह्यो नोकऱ्यो जावं बऱ्यो फॅक्टरी हाडपाच्यो आनी एक वन मावळिंगे कुडचिरे जावं मये मतदारसंघाच्या हांकां एक कामाक दवरपाचें अशी आमची अपेक्षा आसली. म्हणजे आतां तुमकां कितें दिसता आतां जेन्ना फाल्यां 2 दीस मागीर आतां इलेक्शन आसतलें जाल्यार तुमची कितें मनाची तयारी कितें आसा तुमची? आमची मनाची तयारी म्हणजे आमकां हे पार्ट नवीन घडोवपाची तयारी आमची आसा. आमी न्हू आतां सर आमकां सरकारान जागा दिलेली आसा. 37 वर्सां जालीं घर बांदल्यार. चेडो म्हाजो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट शिकला तेन्ना ताका कोणूच काम लायना. कितें करतले आमी बांबू काम करपी. म्हाजो चेड्याक हांवें कोणाचें भीक मागोवन जावं कितें हें करून हांवें शिकयलेलें आसा. तेन्ना म्हाज्या चेड्याक कोणें काम लागना. पूण आतां आमी येयल्ल्या वर्साक आमी येयल्ल्या आतां मतांक आमी BJP काडटा कळ्ळें. पूण आतां म्हाका तो BJP हाडपाचो ना. म्हाज्या पोराक कोण कामाक लायता पळय न्हू ताका आमी काडूंक हें करता. कोण तुमकां दिसता? आमकां दिसता आतां बाबा येयलो आतां पळय म्हाजें सांगून म्हाका गेला तेन्ना त्या वर्सा पासून येयल्लो. तेच्या वांगडा आमी सगळ्या गांवांनी भोंवली. कासारवाडो, गांवकारवाडो, भटवाडो, पलतडवाडो सगळो आनी आमचो नववाडो. तेन्ना आमी तो पडलो न्हू तेन्ना आमकां खूब वायट दिसलें कळ्ळें. तो करतलो आनी कितें हें फुडें आमकां काडटलो म्हाज्या चेड्याक अशें म्हाका आशा आसा. जाल्यार तुमकां कोण असो दिसता जो तुमचें काम करता? आमकां आतां नवीन म्हाका मिलिंद बाबाक काडपाचो आसा कारण म्हजें काम करतलो आसा. कित्याक मी गरीब तेवो बी गरीब आसलो पयलीं आतां श्रीमंत जालो तशें कांय म्हणिना तो. पूण तो आमच्या समाजाक आनी आमच्या हेका खूब गरिबांक मानता इतलें. पूण म्हाका मत ताका घालून वयर काडपाचो आहा. आमची 4 मतां आसा. हांव वनांतलो मतदार. हांव ताका आतां वोटींग कितें करता तो आमचो भाई आतां उमेदवार रावला पळय तो शुन्यानसून वयर सरलेलो आहा म्हणून आमी ताका वयर काडटले
शुन्यानसून वयर सरला म्हणजे तो गरीब गोर गरिबांक तो पळयता आनी ताका खबर आहा गोर गरिबाची परिस्थिती कशी कितें आहा ती ताका खबर आहा म्हणून तो गरिबाक सुद्दां वयरसून वयर काडटलो आपल्या सारको तो कोण तरी हें करतलो अशी आमकां अपेक्षा आसा आनी ही अपेक्षा धरून आमी वोटींग करतले सगळी म्हाजी वॉर्ड नंबर 1 सगळे वॉर्ड नंबर 1 वोटींग करतले अशी म्हाका गॅरंटी आसा. थँक्यू. 1999 इलेक्शनाक जाल्ला मोगो पक्षाक त्याच्या उपरांत आमी मिलिंद भाई ती ताईक 3 फावटी जेन्ना हाडली ताई पडली आनी लास्ट आमी 1907 मिलिंद भाई रावलो आनी आमी हार खाल्ली आनी त्याच्या नंतर आमी आतां त्याच्याच वांगडा आहा आनी म्हाका दिसता असो की तो निवडल्यार आमचे मये मतदारसंघ सुदारतलो नाल्यार असोच परत वयतलो. आमी 15 वर्सां खाल्ली फुकट हेंच्यांनी MGP पडली BJP येयली BJPन आमकां समतेच हार हाडले म्हणून आतां आमी ताका इंडिपेंडंट दवरला तो निवडून हाडटले म्हणून दवरला. आमची असा समस्या म्हणजे कितें आसा आमचे भुरगे आहा ते बेकार आसा कोण तेंच्या दारार गेलो कोणाच्या गेले जाल्यार ते काम करिना आनी हो मिलिंद भाई आसा असो न्हू तेणी कितें केल्लें आसा पयलीं गेल्या 15 वर्सांक हे हेका उबो रावल्लो आसलो तो म्हटल्यार तेन्ना ते थोड्या हितूनी हे जालो आनी आतां कितें आहा आमचें तेकाच आमी निवडून हाडटा कित्याक तो अशें कोणाक अशें कितें सांगता की आपूण आहा तो जो पळय भुरगो जावं घरांचे सगळे उपास मार करतात ते पळय तांकां आपूण कामाक लायतलो आनी कोणाचे ना बीन पयशा शिवाय आमी तेंची कामां करतलो अशें म्हणून तो आमकां आश्वासन दिता आनी खरें म्हटल्यार तो बरो भुरगो आहा हेच्या पयलीं पासून न्हू तेजी हेंच बरी आहा सांगपूच बरें आहा अशें न्हू कोणूच मंत्री सांगिना आतां निवडून येयल्लो सांगिना आनी आतां कितले आतां येता दारांनी म्हणटा तेंच्यांनी केन्ना सांगना कितें तुमकां आमी अपेक्षा दिता म्हटल्यार कोणीच म्हणना म्हटल्यार हो दारो भोंवन आमकां खरीच आमची परिस्थिती पळोवन जाणून घेवन आमकां आश्वासनां दिता हेका लागून आमी ताका मिलिंद पिळगेकराक मत दितले. म्हजें नांव सोनाली सावंत हांव कारापूर वोटींग म्हजें सो एकूच सांगपाक सोदता की सर मिलिंद पिळगांवकर हे एक बरो कॅन्डिडेट आमकां मये मतदारसंघाक मेळिल्लो आसा तेन्ना आमकां खूब अपेक्षा आसा तांचे कडल्यान की ते कितें तरी बरें मये मतदारसंघा खातीर करतले. सो आयज तुमी सपोर्ट पळयताच आमच्या फाटल्यान कितलो आसा तो आनी म्हाका दिसता की सगळे लोक मेळून तांकां 100% निवडून हाडटले. सो तांचे जे विजन आसा ते खूब बरें आसा. मेन तांचें विजन आसा की एम्प्लॉयमेंटाचे मेन तांचो इश्यू एम्प्लॉयमेंटाचो आसा. सो म्हाका दिसता की ते इंडस्ट्री हाडपाक सोदता ती इंडस्ट्री हाडून ते जाता तितले चडान चड भुरग्यांक कामां दिवं शकतले जावं नोकरी दिवं शकतले म्हणून तेंची चड मेन तांचो तोच हें आसा विजन आसा की चडान चड भुरग्यांक कामाक लावपाचें. आमच्या कारापूर गांवांत म्हणटा तशें एक ग्रावंड आमी आहा गव्हर्मेंटान घेतला तो आजून वचून ग्रावंड जावंक ना इस्कॉलाक लावून घेतलो तो पूण आमच्या कारापूर आनी खंयच ग्रावंड ना 12,000 स्क्वेअर मिटर जागा आहा म्हणटा ते पूण आजून ताका 12 स्क्वेअर मिटर जमीन गावूंकूच ना सर सर्वे केल्यारूय गांवाना कशें कितें जालां गव्हर्मेंटान कितें केलां आमकां कांय खबर ना हय अशें जाला प्रॉब्लम. हेर तुका ग्रावंड म्हणलो तुमी कर्नाटका खातीर ग्रावंड खेळपाक जाय सगळें आनीक कितें अशें थंयसरले इश्यू आहा आमचे इश्यू खूब आहा पूण कशें आहा मेन आमकां आतां भुरग्यांक खेळटलो ग्रावंड जावन न्हू ग्रावंड जाल्या नंतर सगळे इश्यू आमचे काडूं येता भायर. मिलिंद भाईक म्हाका सपोर्ट करचो असो दिसलो म्हाज्या मनाक तो बी कित्याक तो एक बरो मनीस. सद्या आमचे सद्या जॉबू कोणाक मेळोंक ना 15 वर्सां जालीं आमकां जॉब मेन जॉब आसा सेकंड बाकीचे रस्तो बिस्तो कितें म्हणटा पळय आमी ते बी सद्या कांयच जावंक ना अजून आमच्या हे बरी बारीक गोश्टी म्हणटा कांयच जावंक ना अश्यो मॅक्झिमम मेन प्रॉब्लम रोडाचो ना लायट सारकें आसता ना उदीक सारकें आसता म्हणटा पळय तशें आहा. सो आनी सगळ्या वांगडा भोंवन पयलें लास्ट टायम हांव BJP पार्टीन भोंवतालो भोंवन म्हाका थंय काम करता येता आशिल्लो खूब दिल्ली म्हाका लास्ट हांवें चिंतलें खंयच्या पार्टीन भोंव हें फायदो काय ना म्हणून ओपनली भोंवता आमी तेंच्या वांगडा आतां सगळें हें करून जालें आमचें आतां म्हणून सोडलो आमी भंय BJP कडेन आसल्यार BJP केन्ना काम करची ना आनी नासल्यार काम करचीच ना पूण आमी ओपनली भोंवता आतां मिलिंद सरा वांगडा. अशें कितें म्हणजे मिलिंदा वांगडा भोंवपाचें कारण कितें म्हणजे कितें कॅलिबर पळयलें ना तेंचे भितर एक कसो हें आसा न्हू जज्बा म्हणटा तो आमी कितें करून शकता हे आनी पयले बी ते करून दाखयता बी तेंच्यांनी खुबशेंची आमी कामां पयल्या खूब कडेन तेंच्यांनी केल्ले बी आहा म्हणून आमी तेंच्या वांगडा सद्या भोंवतात आनी फूल सपोर्टान भोंवता आमी म्हाजी फूल फॅमिलीच भोंवता म्हणटा तशी आहा आमी
ऑलमोस्ट आमची फूल म्हणजे 50 to 100% फॅमिली हा जॉईंट फॅमिली आमची 40-50 लोकांची फूल त्यांच्याच सपोर्ट करता आम्ही सध्या फूल. बेसिकली गव्हर्मेंट जी हेल्थ सेंटर आसा तेंची हालत खूब बिकट आसा. केन्ना केन्ना डॉक्टर येता तो फक्त पोलियो दिवपाक आनी कांय ना. आनी मेन म्हणल्यार ते कोणाक कितें जालें जाल्यार एम्बुलन्स एंड ऑल प्रॉपर फॅसिलिटीज अवेलेबल ना. सो आमकां अशें दिसता की सगळ्या आमच्या एरियन स्पेशली पिळगांव जावं मयम कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक हेल्थ फॅसिलिटी डेवलप जावपाक जाय. जशें मिलिंद भाईन सांगलां की आपूण हेल्थ फॅसिलिटीज डेवलप करतलो. तुमचे म्हणजे हांगा जर चोडणाची एरिया आहा हय तुमकां कितें कितें इश्यूज अशे आसा? मेन इशू आमचो पणजे वचपाक आमकां सद्या फेरीबोटीन आमचे गाडयो बिडयो जायना सारक्यो आनी फेरीबोटीन आमकां इतले त्रास जाता. आनी फुडले जे दोडा मार्ग ते सायडीचे वचून लोक येता फेरीबोटीन हांगासर आनी आमकां सुरळीत आमकां वचपाक पणजे मेळना. कंजेशन खूब आसा. जवळ जवळ 2 वरां 2.5 वरां 4 व्हिलर आमकां लायनीक रावचें पडटा फेरीबोटीक. तेन्ना कामां जायना सगळें. एक आदेश लायनीकूच रावलो जाल्यार दीसभर वचून पिड्यार जाता. काम आमची अप टू डेट जायना. आनी तें आमकां हॉस्पिटल आमचे हांगासर हेल्थ सेंटराची इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय. हेल्थ सेंटर आमकां खंयच्या खंय आसा. हेल्थान केन्ना दोतोर सारको आसता नासता आनी दोतोर आमकां मेळना. आनी आमकां मिलिंद भाईन सांगलां आपूण हेल्थ सेंटर इम्प्रूव करतलो आनी एक मोबायल वॅन दवरतलो म्हणून. आनी आमकां तें सुरळीत जातालें सगळें. आनी आमकां फेरीबोटीर ते रोरो फेरीबोटी घालता सांगल्या आनी आमचो तो रांप बांदतलो. ते भाशेन ते रोरो फेरीबोटीर जवळ जवळ 200 गाडयो वयता. आनी त्यो घातल्यो म्हणल्यार त्यो पूल आपूण म्हणालो तो पळय रॅम्प आहा पळय रांप आहा ते भाशेन चोरस बांदतलो. आनी एक फेरीबोट म्हणटा तो पब्लीक आनी एक स्कुटरींग व्हेकल्स. आनी आमकां व्हेकल्स पळय आमची वयता पणजे वयतली ती आमकां विथआउट एनी लॉस ऑफ टायम आमी डायरेक्ट वचूं येता ते फेरीबोटीन. आनी ते रांप सारके बांदतलो हांगा मदीं प्रोविजन करतलो म्हटल्यार गाडे बिडे पळय आतां आमचे आहा न्हू ते सायडीक आहा ते भितर तांकांय गिरायक जातलें. आनी 5-6 गाड्यांक आपूण प्रोविजन दवरतलो म्हटल्यार ते भाशेन. सध्या आमी आसात चोडणा गांवना ह्या वाठारांत आनी हांगा काही महिला आमी पळयतात म्हाका दिसता सेल्फ हेल्प ग्रुपाची कशी म्हणजे स्वताचे पापड किंवा लोणचे असले प्रकार करपाचे हातूंत बिजी आसात. आमी तांचे कडेन विचारुया तुम्ही जे करतात ते कोणाच्या हातून सपोर्टर करता कितें? सर आमकां मिलिंद सर आमकां येयलो आनी तेणी सांगलें आमकां वयल्यान लागलो तुमकां कितें प्रॉब्लेम आहा. आमी ताका सांगलें आमच्या ग्रुपान आमी कितेंच करूंक ना. आमकां कितें सर अशें तूं कितें हेल्प करना जाल्यार अशें कितें कोर्स दी. तेणी आमकां रोखडे 2 दिसां भितर हे पापड आनी लोणचें करपाचो कोर्स दिलो. आनी इतलो बरो सर न्हू आमी पळोवंक ना कितले येवन गेले सगळे मागीर दिता म्हणटा आमकां कोणेच सारकें दिवंक ना. फर्स्ट टायम हो सर पळयला आमी थँक्यू सर म्हणून सांगूंक जाय ताका. आतां इतकी वर्सां तुमी आतां हांगा आसात न्ही म्हणजे आमदार जाले मंत्री खूब हांगा आमदार येवन गेले जाल्यार इतकी वर्सां तुमचे अशें कांय कोणी तुमकां विचारूंक इलेक्शन जाल्यार उपरांत दिता म्हणटा कोणी अशें दिवंक ना. फर्स्ट टायम सरान आमकां 2 दिसां भितर हें दिलें. टिचरी आमकां घाले ती बरी सारकी. टिचर कडेन दिवया तर. हांव आतां 2 म्हयने जाले मिलिंद सराचे क्लासीस घेता. सो हांवें पळयलां तांकां. आमी आतां मया तिखाण्या पैरान कारापुरा सगळ्याक हांव क्लासी घेतल्यो तेंच्यो. सो तेंचो फूल सपोर्ट आसा. म्हणजे तांकां एक बिजनेस करपाचें आहा. बिजनेस करून बायलांक फुडें काडपाचें आसा. सो तितून एक म्हाजो ल्हानसो वांटो की हांव तांकां शिकयतां आनी फुडें सराचें खूब व्हडलें विजन आसा. सो अशें आतां ल्हान ल्हान करूनूच व्हडलें जातलें. सो हांव आतां मया कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकां कडेन मागता की सराक तेंच्यांनी सपोर्ट करपाचो. जर बायलांक फुडें वचपाचें आहा जाल्यार बायलांनी सपोर्ट करपाचो. हांगा आमकां मिलिंद सर ते दीस रातचो येवन सरान सांगलें तुमकां कितें कसले कोर्स जाय जावं कितें जावं
म्हणून आमी उठोन ताका सांगलें कितें आमकां कोणूच हांगा कितें हें करून आतां 5 वर्सां जालीं 5 वर्सांक कोणूच येवन आमकां कितें हांगा कोर्सूय विचारलें ना आनी कांय ना आतां इलेक्शनाक 2 म्हयने आहा म्हटल्यार येवन हे दिता आनी ते दिता म्हणून सांगून गेले पूण सरान हांगा येयला हांगा आनी आमकां सांगलें तुमकां कितें जाय तें सांगा म्हणून कसलो कोर्स जाय कितें सद्या तेणी आमकां 3 दिसाचो हे दिला लोणचें आनी पापड करपाचो क्लास दिला आनी मागीर फुडें तुमकां तेणी सांगलें तुमकां कितें पॅकींग मार्केटींग जाय सगळें आपूण दिता सांगलां तेणी आनी कितें कसलो बिजनस करतले ते बीन सगळें आपूण दिता सांगलां तेणी ताका लागून मातशें आमी आतां तेज्या सरा वांगडा आसा आनी सगळ्यां कडेन मागता हांव तेंच्यांनी रावपाचें मिलिंद सरा मिलिंद सर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं मिलिंद सर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं तर आज आमी आशिल्ले मये मतदारसंघान हांगचेय भरपूर अशे प्रश्न कितलींच जनरेशनां चालू आसले थोडे प्रश्न थोडे नवीन प्रश्न आनी तुमी पळयत आसलेले प्रुडंटाचें राजकारण पळयत रावात प्रुडंट.